1 ते 7 जुलया मजगती वन महोत्सव मनयतात। ह्या वर्सा गोंयभर जायते कडेन वन महोत्सव मनयलो। शेनवारा रान खात्यान गोमंतकाच्या जोड पावलान काणकोणच्या लोलये वाठारांत स्नेहवन वन महोत्सव मनयलो। हे कार्यावळींत आंगले उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो। हांव म्हाज्या कुटुंबियातर्फे म्हणजे प्रॉब्लेम हें कशें जाल्लें की हांवें एक 70 झाडां ह्या वर्सा रोवपाक थारायल्लीं, कित्याक हांव 70क पदार्पण करपाचो म्हण हांवें पयलें ठरयलें। आनी ते राजू म्हाका म्हणपाक लागलो, जेन्ना तूं 70 झाडां रोयता ती मायज रोवया आनी गोमंतक आनी हाजे मार्फत करया म्हण। हांव गोमंतकाच्या सबंद टिमीचे जे हांगा आयले, रानाक आयले, तांचे आभार मानता। त्याच बरोबर फॉरेस्टाचे सगळे अधिकारी जेणे सहकार्य केलें, ताणें म्हाका झाडां धाडिल्लीं। हांवें म्हळ्यार ना, आंब्या धाड, रोखडी ताणें आंब्याची आत धाडली। चड करून रेंजराचे आमचो अनंत वेळीप ह्या सगळ्यांचे आनी ताजे बरोबर आयिल्ले त्या सगळे टिमीचे हांव आभार मानता। जर अशेंच जर सगळें कॉपरेशन जर उरत तर गांवांतलीं रानां बरी जावपाक कांय हरकत उरची ना अशें दिसता। एक बरें दिसता म्हाका की आतां सगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान इतले मोठे प्रमाणाचे लोकल लोक आयले, आनीक ताजे फुडलें म्हळ्यार बेळीप बाब बी सगळे लोकल आनी रानान वनान रावपी लोक, तांकां रानाचें म्हत्व खबर आहा। आनी सालेलकार, प्रकाश सालेलकाराकय आमी वळखताले। सो तांचे ह्या सगळ्यांचो एक चळवळीचो भाग जावपाक जाय, आनी म्हाका दिसता चळवळीचो भाग जातलो तुमी सगळे आसतले। आमचो एक नॅशनल प्रोग्राम चालू आसा मेरी लायफाच्या अंडर, एक पेड माँ के नाम म्हणून। हातूंत कशें आमी ठरयलां की एक फूल इंडियेक जवळ जवळ 140 कोटी झाडां रोवपाचीं आसात। तशींच गोंयाक 2 लाख झाडां रोवपाची संकल्प गोंयान घेतिल्लो, गोंय स्टेटीन घेतिल्लो आसा। ही प्रायवेट लँड, गव्हर्मेंट लँड, तरेतरेचे NGO, इवन लोकांच्या घरा कडेन बसून जर तर कोणी लायता जाल्यार आमी ती ताका प्रोत्साहन दितात। आतां आज आमी हांगा काणकोण आयिल्ले आसात, तेन्ना आमी हांगा लोलयेकर बाबाच्या हातूंत आयिल्ले आसात। थंय ताणें आपल्या आवयच्या नांवान एक झाड रोयिल्लें आसा, तशेंच ताच्या फॅमिली मेंबरांनी झाडां रोयिल्लीं आसात। अशे तरेन आमी बाकीच्यांकय सांगूंक सोदतात की तांणी येवन फुडें येवन अशें हें करचें।